Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. देव बरो दिसते तुमकां समजता बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फोव जाला लुकास एवांजेली 19 अध्याय वाक्या 11 ते 20 आनी 8 म्हणसर. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 11 to 28. 10 नाण्यांचो वापर. लोक ह्यो संगती आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक वापर सांगली, कित्याक जेरुसलेमान तो लागीं पावल्लो. थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हणून लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो मंथनाच्या कुळयेचो राजपदवी घेवन येवचे खातीर पयसुल्या एका गांवाक गेलो. वेतना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगराचें नाणें दिवन पळया, हांव पाटयेसर वेपार करा अशें तांकां सांगी लागलो. हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले. देखून तो गेलो. त्या पटापडतांनी प्रतिनिधी धाडून ह्या मनशान राजवड चलोवंक घेवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकी पदवी घेवन तो पाटी येतस जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नौकरान एकल्या वेपार करून कितलो लाभ जोडला म्हणून जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकर म्हणालो, दिणया तुज्या 1 नाण्यान हांवें 10 नाणी जोडल्यात. ताका ताणें म्हळें, शाबास बऱ्या नौकरा, ल्हानशे संगतीन तूं विश्वासी जालोय, देखून 10 शारांचे तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, दिणया तुज्या 1 नाण्यान हांवें 5 नाणी जोडल्यात. ताका ताणें म्हळें, तूं 5 शारांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, दिणया पळय तुजें नाणें हांवें लेसान बांदून तशें दवरलेलें, पूण तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातल्या कडेन तूं काडताय, ओंपिनातल्या कडेन तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो, नश्ट्या नौकरा, तुज्याच उतरांनी हांव तुका गुन्यांवकार करता. हांव दवरिनातले काडटलो, ओंपिनातलो लुंवतलो, कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा जालो आसलोय न्हय. कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडी घालो न्हय. हांव पाटी येतच तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी सरशीन रावल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणी आसलेल्याक दिया. पूण तें म्हणालो, दिणया ताचे लागीं 10 नाणी आसात. ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगता, जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितलें, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काण व्हरतलें. आनी आतां हांवें तुमचो राय जावंच नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मनांक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच तांकां जिवीश मारा. हाची एक वापर आमकां हर एकल्याच्या जिवितांत लागू जाता. देवान आमकां हर एकल्याक आवयच्या गर्भांत थावन आज म्हणसर जायतीं देणी दिवन ह्या संवसाराक धाडला. जायते कोणाकच एक देणी ना म्हणलें तें सादत ना. हांव तें फात्योंक सादन, कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याच्या जिवितांत ती पवित्र आत्म्याची देणी आसात. पवित्र आत्म्यान देणी दिल्यात समाजेंत, वड्यांत, कटमांत आनी फिरगचेंत वावर करच्या खातीर. खंयचेय ते दान जावयेत. देखून तें तर तूं गळसिताय जाल्यार, उपयोग करताय जाल्यार ताका एड जावन आनी एक तुका देणें मेळटा. ती दोनूय देणी बरी करून वापरची जाल्यार ताच्या बदल्याक आनी 2 तुका देणी मेळटात. तशेंच मल्टिपल जावनूच येतात, एड जावनूच येतात देणी. जर तुका मेळिल्लें एक देणें त्या मनशान पळय लेसान बांदून पूर्ण दवरलें, तशें आमी पूर्ण दवरल्यार तुजे लागचें तें देणें आसलें काडटलें आनी एकल्याक दितलें. कोणाक 6 जाणां आसले, 6 कोणाक आसा ताकाच दितलें व्हरून, कित्याक तो बरें करून उपयोग करताले. ताका दिल्ल्यान कितें पाड आसा. हर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत देणी आसा देवान दिल्ली. जर आमी ती बऱ्याक उपयोग करना जाल्यार, जर आमी ती गळसिना जाल्यार इतलो एक बेजाराचें संगत देवाक जातली की ते खंडीत जावन एक तर बेजारी जातले, एक विशयान राग येतलो. आनी तें कान पळय ही वापर ही तो धनी कोण? जेजूत तो धनी, देवूत तो धनी. आनी ताकाच पळय तुवें राजवडकी चलचें नाका. फरिसेवांनी शास्त्रीनी ताका म्हणलें, तें येत फरिसेवांनी शास्त्रीनी साधुसेवांनी जुदेवांनी परत सांगलें, ताणें राजवडकी चलोवची नाका, आमचो ताणें राय जावचो नाका, ताका खुर्सार मारा बोब घाल्ले येत ते. देखून फारिसेवांगे पुरा मस्त थोपलें तांच्या जिवितांत. आज आसले आसा तशें सांगतना मस्त जाणांक तपता जिवी तशें आसता तेंचें. देखून आज आमी एक काम करीत. आज म्हजें तें आनी तुजें तें देवान दिल्ली देणी आसात. हर एक थिंगचे आसात. समाज सेवा जाल्यार इल्ली समाज सेवा, ह्या वाड्यांत एक गुरकार जावन इल्ली सेवा दिवची की, प्रतिनिधी जावन सेवा दिवची की, कुटुंबांत एक बरो एक गायडन्स दिवचो मनीस जावन तुवें सेवा दिवची की, ह्या फिरगजेंत काय इल्ली सेवा दिवची की. हर एक संगती
देवाचे उतर दिवचे ह्या व्हडले व्हडले कन्वेन्शन करचे मात्र एक देवाचे देणे न्ही. हर एक संगती जर समाज सेवक ना जाल्यार ह्या फिरगेचेन काम करतले ना जाल्यार ह्या लोक थंय ना जाल्यार व्हडले देवाचे उतर दिवन आनी काले कन्वेन्शन कर काले फायदो. हर एकले देण्यावंत आसात. हर एक क्रिस्तांव जावन कोणें ह्या संवसारांत जल्म घेतला तांचे थंय देवान घाल्ली देणी जायती आसा. जर तूं देवाच्या राजा खातीर ह्या तुज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर ह्या फिरगेजीच्या बरेपणा खातीर ह्या वाड्यांतल्या बरेपणा खातीर ते यूज करना जाल्यार देव तें काडटलो. कालचे दीस आमी उतार आयकले म्हळ्यार तुजो दिव हांव दिवठण वेलो काण उडयतलो, तुजो उजवाड हांव काडटलो. उजवाड कोण? जेजूच आमचो उजवाड. दिवटी कोण? पवित्र आत्मो आमची दिवटी. ते काडटलो म्हूण सांगता. सावलाच्या जिवितांत तशेंच घडलें. जेन्ना ताणें जेजू देवाचेर पातयेनी दवरचे सोडून त्या बल्म्यागारा आनी काले गाडीगारा कडच्यान गेलो पळय इसारूंक, देवान ताचे ते असली दिवटी काडली. पवित्र आत्मो ताचे ते काडलो आनी देवाचें हजरपण ताचे ताणें काडलें. तो पिसांतूर जालो. देखून आमच्या जिवितांत हवलीं गडितां येवंक सोडनो जो आमी आमकां दिल्लें ल्हानशें जाल्यार देणें आसा जाल्यार तें बरें करून गळसूचें. बरें करून गळसिल्ल्या वर आनी एक देणें तुका देव दिता खंडीत जावन. पातयेनसो साकोर जावंक दिसो आज म्हाका आनी तुका आपण दिता. पातयेनसो साकोर जावं. जर हांव पातयेनसो साकोर जाता जाल्यार खंडीत देव म्हाका आनीकी चड आनी चड. त्या मनशाक पळया 10 नाणी जोडल्याक ताका 10 शारांचेर अधिकार दिलो. 5 नाणी जोडलेल्या 5 शारांचेर अधिकार दिलो. तशेंच तूं जर या हांव जर देवान दिले देणी बऱ्याक आमी गळसिता जाल्यार आमकां आनीकी चड जबाबदारी दिता देव. कित्याक तूं पातयेनसो साकोर तुजे देवाक पातयेनी आसा. देवाक पातयेन आसा देखून तूं पातयेनसो साकोर जाल्यार तुका आनीकी व्हडले व्हडले जबाबदारी दिता. व्हडले व्हडले ऑर्गनायजेशन तुका तुज्या हातीन घालता देव. तें बऱ्या तरेन ऑर्गनायज करतना तुका खंडीत जेजूच्या नांवान तुका महिमा जाता आनी देव तुका उंच उबारता. देवाच्या हजरपणा खाल तुका दवरता. देखून आमची जर देणी मस्त जाणांक हांव पळयता, मस्त जाणांक आमी सांगता, मस्त जाणांनी आजुनूय देवान दिल्ली देणी पूर्ण दवरलेली ह्या एक नाण्य पळय पूर्ण दवरले त्या कॅटेगरींत लोक चड आसा. त्या कॅटेगरींत तो लोक चड आसा. आमी खंयच्या 3 कॅटेगरी दितात देव. एकलो 1 नाण्यातन 10 नाणयां आनी एकलो 1 नाण्यातन 5 नाणयां आनी एकलो 1 नाण्यातन कांय ना. चड लोक त्या 1 नाणें पळय पूर्ण दवरले त्या कॅटेगरींत लोक आज चड दिसता आमकां. आमकां कित्याक? आमकां गरज ना. ते तशें सांगतात हे अशें सांगतात म्हणून काल परस सांगून देवान दिल्ली देणी पूर्ण दवरच्यांत नंबर 1 म्हणून सांगयेत आमकां. देखून आज आमी तें सोडीचें तें परस सोडीचें. कोणी काल बरें करतना मनीस तुका बरें करता बिलकूल सांगना, तुका वायटच आयकोंक मेळटा वन्नी देवाच्या महिमे खातीर. जेन्ना आपोस्तलांक जे देवाचे उतार प्रगट करतना फारिजेव आनी शास्त्रींनी बांदून घाल मारले आनी कालें गेले जरबाचे मारले तांकां. ते संतोशान नासून घरा गेले फाटी जेजूच्या नांवा खातीर म्हाका सुसूंक मेळ्ळें न्ही म्हणून. आज आमकां तें बरें खंयचेय नाका. आमी म्हळ्यार कम्फर्ट झोनार रावूंक आशेता हांव. कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर येजे. जेजूची सुवार्ता प्रगट करता जाल्यार देवान दिल्ली देणी उपयोग करता जाल्यार तुज्या कम्फर्ट झोनांतल्यान तुवें भायर येचें. ते दाळा मात्र देव तुका उपयोग करता. ते दाळा मात्र देव तुजेर आशिर्वाद घालता. जर कम्फर्ट झोना भितर बसता जाल्यार थंयच आसता हितून तुजे ते त्या एका नाण्याक पळय पूर्ण दवरल्या त्या मनशाच्या कॅटेगरीन तूं येताय. देखून आज आमी समजून काण घेया देवान दिल्ली हर एक देणी बऱ्याक उपयोग करूंक, लोकांच्या बरेपणा खातीर, आमच्या भविश्याच्या बरेपणा खातीर आनी सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर देवान दिल्ली ती देणी गळशिया बरी करून गळशिया. बरें कर आमी ती गळसिल्ल्या वरार देवाक महिमा जाता. देवाची काकूळ कृपा आमच्या कुटुंबाक आमी जोन काण घेवयेत. देखून हर एकल्याच्या जिवितांत देवान दिल्ली देणी आसात ती गळसूंक फुडें सरया आनी तो देव आमकां आदार दितलो. तो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगत आसतलो. ते पवित्र सकत आमचे थंय सदांच काम करतली. आनी केदीस आमी भियेन आसतना आमकां वायट आयकूंक मेळ्ळ्यार या कोणें कालें गेल्यार आमी भियोवचें ना. तसलो एक निर्धार काण घेवन आमी फुडें सरया आनी आयची वापार दानांची वापार म्हाका आनी तुकाच सांगल्या म्हणून समजून काण घेवया आनी आमच्या जिविताचें परिवर्तन कर देवाच्या महिमेक आमी वांटेली जावया. आनी प्रत्येक जावन कितें आमी ती देवान दिल्लेली देणी उपयोग करनासतना भितर दवरल्या जाल्यार जेजू कडेन खंडीत जावन बक्षाने मागया आनी एक नव्या जिविताच्या वाटेन आस्तावन फुडें सरया. हेंच आज आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्रेयम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो
भगवंती मरिये देवाची माया मापी हांकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.